दिवाळी येता म्हणल्यार 15 दीस पयलीं तयारी सुरू जाता. घर झाडून, सान्न मारून, रंग रंगोवन, भायलें आंगण शेणान सारोवन ताचेर रंगोली काडप. नव्यो पणट्यो, मेणवाती, आकाशदिव्या खातीर फोली विकत घेवप हें सगळ्यान पयलीं तयारी करचें पडटा आनी तातूंत वेगळोच आनंद आसा. सगळ्या भुरग्यांक सुटी पडिल्ली आसता. दिवाळी परबांतलो पयलो दिसाक धनत्रयोदर अशें म्हणटात. ह्या दिसा सांजे धनाची म्हणजे रुपें, भांगार एका ताटान दवरून ताची पुजा करतात. ह्या दिसाचें आनी एक खाशेलेपण म्हणल्यार दक्षिणेक तोंड करून दिवो पेटोवप. नरक चतुर्दशी सावन दिवाळेक सुरवात जाली अशें मानतात. नरकासूर हें वायट चालीचें प्रतीक. समाजांतल्यो वायट चाली नरकासुराच्या रुपान लासून उडयतात आनी पंच्यो पेटोवन बऱ्या चालीक येवकार दितात. सगळो वाठार पणट्याच्या उजवाडान चकचकता. दिवाळे दिसा तरेतरांचे फोव करतात. रोसांतले, दुदांतले आनी बटाटा फोव. ह्या फोवा वांगडा आंबड्या करमेक कोण विसरत? रोखडेंच लक्ष्मी पुजन. दर पसरकार लक्ष्मी पुजेक लायता आनी भुरगीं प्रसादा खातीर गर्दी करतात. अशे तरेन भुरगीं तशीं जाणटीं दिवाळी उमेदीन मनयतात.